गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही ह्या मतदारसंघात नवकी आसली, तरी सुद्धा आम्ही आमचे परीन सगळे प्रयत्न केले. राजकीय समीकरणां कशी असतात की निवडणूक मागीर कोण कोण कंटेस्ट करता शेवटच्या क्षणाक तेचेर डिपेंड आसता. पण आम्ही अलायन्सान आसले, अलायन्सान आसतना सुद्धा आम्ही बरोबर काम केलां. पण ज्या पद्दतीन आमकां मतां मेळपाक जाय आसली ती मतां तितली मेळ्ळी ना, सॅटिस्फॅक्टरी मतां मेळ्ळी ना. पण आमी थांबले ना, ती मतां कमी आसली म्हणून आमी खंयच आमचें मनोबल खचलें ना. आमी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आमी काम करपाक स्टार्ट केलां. आणि त्याच्या नंतर टील डेट आमी कशा ना कशा खंयच्या ना खंयच्या तरी प्लॅटफॉर्माचेर आमी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी काम आमचें चालू आसा. सोशल आसात, पॉलिटिकल आसात, सगळ्या बाबतींत आमी खंय ना खंय तरी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमचें काम हें कायम चालू आसा. त्याच्या नंतर हांवें जो आतां सगळो विशय मांडला, बदल केन्ना घडटा? बदल हो मतदार घडयता. आणि मतदाराक जेन्ना समाधानकारक जेन्ना कामां मेळनात तेन्नाच मतदार बदल घडयता. प्रश्न इतलोच आसा की आदल्या सारकी परिस्थिती आतां ना. आदी पेडणे मतदारसंघात किंवा मांद्रे मतदारसंघात दोनच बलाढ्य पक्ष आसले, काँग्रेस आनी MGP. आणि त्या वेळेचो काळ वेगळो आसलो, आतांचो काळ वेगळो आसा. आतां लोक मातशे आदल्या सारके चड वोकल नात. लोक रावतात हे शेवटच्या क्षणाक. पण लोक जो कनेक्ट जाता आमचे कडेन, आमी जे ग्रासरूट लेवलाचेर आमचो कनेक्टूच हो जमनीचेर आसा. आणि जो कनेक्ट जाता त्या कनेक्टासून आमकां पूर्ण पाठिंबो मेळटा की दीपक तूं फाटीं सरप ना. हें इलेक्शन हें जातलें हें मॉरल ग्राउंड्साचेर जातलें, मॉरलिटीचेर जातलें. आमकां खऱ्या अर्थान मांद्र्याक जर कितें जाय जाल्यार ह्यो ज्यो ग्राउंड कनेक्ट ज्यो गोश्टी ज्यो जायनात त्यो गोश्टी जावपाक जाय. आमकां ते व्हडले ट्रेलर नाका म्हणून. कारण हांगासरलो मनीस आसा हो मध्यमवर्गीय न्हू, सारको सगळ्या स्तराचेर काम करणारो मनीस आसा. मॅक्झिमम हांगासर मांद्रे मतदारसंघात शेतकरी कुटुंबातले काम आसात. मॅक्झिमम हांगासरले लोक आसात हे कोस्टल बेल्टाचे लोक आसात, हे ट्युरिझम ओरिएंटेड धंद्यांचेर आसात, ज्यांच्या शेकांची आज अडचणी आसात, ज्यांच्या अनेक जाणांचेर सारके टांगते तलवारी दवरल्या धर्माला गिरकारोड्या वचून पयशे जाल्यार CRZ भूत दाखयला, पोल्युशन कंट्रोलाचे भूत दाखयला. आणि हांगासरलो मांद्रे मतदारसंघातलो जो मतदार आसा हो ह्या सगळ्या गोष्टी विटलेलो आसा. फक्त वोकल जायना, कारण विंडिक्टिव्ह प्रकाराचें राजकारण जाता. आणि विंडिक्टिव्ह राजकारण जाता कारण तेंचे कडेन संख्या सुबेज आसा म्हणून. आणि त्याच्यामुळे हांगासरलो मनीस आसा हो डायरेक्ट हेडॉन घेवपाक तयार जायना. आमी तें शिवधनुश्य उखल्लेलें आतांच न्हू, आमच्या पॉलिटिकल करियरूच जे 25 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाला, जे पेडणे मतदारसंघांतसून ते तशेंच जाल्लें की ज्याच्या अगेन्स्ट आमी काम सुरू केल्लें तो हांगासरलो आमदार सत्तेन आसलो. तेंचीच केंद्रांत सत्ता आसली. मोठ्या बलाढ्य नेतृत्वाच्या अगेन्स्ट आमी झगडल्या. त्याच्यामुळे आमकां ह्या सगळ्या गोष्टींचो आमकां फरक पडना, गोवा फॉरवर्डाक फरक पडना. आमची टीम आसा ही तशी सक्षम आसा. सो फक्त कशें आमी मतदारांचेर आमी ते लादू शकना. आमी तांकां सेफ झोनान दवरून आमी काम करता. पण आमचे कडेन कनेक्ट जो आसा त्या कनेक्टार म्हाका खात्री आसा की बदल हो निश्चिंत घडटलो. अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाय आणि आमचे उत्तर गोवा अध्यक्ष श्री दीपक कंगुटकर यांच्यानी माझे जो विश्वास दाखयला आणि परत एक फावट म्हाका मांद्रे ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून ज्यांच्यानी जी माझ्यावर जबाबदारी दिल्या ती मी यशस्वीरित्या पूर्ण करतले. आता रिक्वेस्ट करता आमचो ट्रेजरर अनिकेत केरकर यांनी फुडलो विषय मांडपाचो. तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षी आयची ही पत्रकार परिशद जे गेल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या ब्लॉकांचे कमिटीज डिझॉल्व केल्ल्यो. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे प्रेसिडेंट बा विजय सरदेसाय यांच्यानी हे पणजेच्या कार्यालयासून डिक्लेअर केल्ले. आणि त्याच्यानंतर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांसून आमी अध्यक्ष डिक्लेअर केल्ले. आज मांद्रे ब्लॉक म्हणून हांव हांगासरलो आज मांद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट डिक्लेअर करता. तशीच तेंच्या बरोबर जी इतर कमिटी आसा तीही डिक्लेअर जातली. पयले सुवातीर जे नांव आमचे गोवा प्रदेश प्रेसिडेंट विजय बाब सरदेसाय यांच्यानी डिक्लेअर केल्लें ते राम नागवेकर. जो राम नागवेकर हो फाटल्या वेळारूय मांद्रे ब्लॉकाचो अध्यक्ष आसलो. परतूय तेंचेर ही जबाबदारी येवन पडल्या. म्हाका खात्री आसा ते जबाबदारी हे योग्य रित्या पार पाडटले.
आणि फुडली गोवा फॉरवर्ड पार्टीची मांद्रेची धुरा ही त्यांच्या खांद्यार घेऊन ते सगळ्या वांगड्यांक घेऊन हे काम फुडें व्हरतले. हांव पयले सुवातीर राम नागवेकाराक डिक्लेअर करीत आसतना हांव मागता आमचे इतर ब्लॉकाचे मेंबर्स आसात वयर तेंचे कडेन ह्या रामाचें स्वागत करया आणि रामाक फुडली आपली कमिटी जी आसा मांद्रेची डिक्लेअर करची. आयच्या घडीक ज्या पद्दतीन आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें काम फुडें घेवन वयता ही गेली 6 वर्सां जाली. फाटल्या 2022 हांवें गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस अलायन्स म्हणून इलेक्शन कंटेस्ट केला. त्याच्या नंतर पूर्ण 6 वर्सां आमी आमच्या लेवली प्रमाणे आमी ह्या मतदारसंघात काम केलें. आज निवडणूक सादारण 6 म्हयन्याचेर तिकले अशें आमकां वावगे ठरचें ना. अशा वेळाचेर आमी जर उमेदवार बदलपाक गेले जाल्यार थोडो फार तेचो त्रास जावंक शकता. आता महिलांक लागून जे रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनांसून आज ना फाल्यां आमकां जें रिजर्वेशन मेळटलें तेतूर महिला आसपाक जायी म्हणून आमच्या मदीं आमच्या शिल्पा मामला सारकी आमची जी भयण आसा तिका आमी प्लॅटफॉर्म दिता, तिका आमी फुडें काडटा. गॉड नोज केन्नाय रिजर्वेशन जर जालें जाल्यार आमकां मागीर ना आयल्यार आसा आमचे कडेन शिल्पा ममल हे काल जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट आसले. त्याचें कारणूच म्हणून ते आसले. एक क्लीन इमेज आसलेली शिल्पा ममल ही आमचे कडेन आसा. सो हो विचार सुद्धा काळांतरान जातलो. पूण आयच्या घडीक जे 6 वर्सां आमी काम करून घेवन जे फुडें गेल्या तेतूर आज नेतृत्व बदल करणे हे स्थानिक लेवलीचेर मातशें कठीण वचूंक शकता. सो तुका तिकेट ऑलमोस्ट कन्फर्म म्हणपाचें पार्टी प्रेसिडेंट त्या लेवलीचेर ठरयतलो. Okay. पूण आयच्या घडीक हांव काम करता हो 100% फुडलो कॅन्डिडेट म्हणून काम करता. दीपक आसा फाटीं त्यांनी तुमचे ऑफिस ओपन केल्ले पळय तेन्ना विजय सरदेसाई आयिल्लो आनी त्यांनी सांगलेले की तुम्ही बऱ्यापैकी की कला क्रीडा सांस्कृतिक कार्यक्रम इव्हेंटूय करतात वेगवेगळ्या पद्धतीन वेगळ्या कलाकारांक म्हणजे क्रीडापटूंक तुम्ही स्थान दितात. पूण तांणी अशें म्हटलेले हे करता आसतनाच मांद्रे मतदारसंघात जे काही समस्या आसा तेचे खातीर संघर्ष करचो पडटलो आनी खंय तरी आमकां फुडें येवचें पडटलें. ह्या खातीर कितें संघर्श आसतलो तुमचो? त्यांचे जे ऑफिस इनॉग्रेशना वेळाचे जे उद्गार असले ते त्या वेळाचेर आमी पूर्ण आमच्या तकलेन आमी रजिस्टर करून घेतलेले आसात. त्याच्या नंतर ही पहिली प्रेस म्हाका दिसता जाता. गेल्या म्हयन्यानूच आमी ऑफिस ओपन केला. अनेक विशय आसात घेवपाक. ऑफिस ओपनिंग आनी रोखडेच सडनली म्हाका दिसता 10-15 दिसां भितर आमी सगळ्यो आमच्यो कमिटीज आमी डिजॉल्व केल्ल्यो आणि त्याच्या नंतर आम्ही पूर्ण हे प्रक्रियेन गेले. आज हांगासर ब्लॉक डिक्लेअर जालो. ब्लॉक डिक्लेअर जाल्यानंतर आमच्याकडे संघटना परती असली तशी आम्ही रिइन्स्टेट केली. आयच्या दिसापासून आम्ही वेगवेगळे विषय आसात जे सिरियस आणि जेन्युइन जे विषय आसात तेच विषय आम्ही घेतले. ना की कारणाशिवाय बसले त्याचे राजकारण करपाक जाय असे विषय आम्ही घेयनात. पर्सनली आम्ही कोणाचेर व्हडलेशे आम्ही घसरपट्टी करिनात. पण आम्ही हेच्या पयलीं अनेक विषय घेतल्या. मागीर ते 39A विरोधात आसात, हांगासरल्या झोनिंग प्लॅनाच्या विरोधात आसात, हांगासरल्या हॉस्पिटलाच्या हलगर्जेपणाच्या विरोधात आसात, म्हणजे अनेक आसात. रस्त्याच्या हांगासरल्या संदर्भात आसात. आमी वेळोवेळी आमी आमचे मत जे आसा हे आमी प्रसार माध्यमांत आनी सोशल मिडियान मांडलेले आसा. पण आता ज्या अर्थी आमचे कडेन आमी नवीन आमचो ब्लॉक केला, एक नवीन उर्जा घेवन आमी फुडें सरतात. तशेंच आमचो अनिकेत केरकरांचो जो उल्लेख केलो की हांगासर आमी महिला सक्षम करतात, महिला विंग रेडी करतात. त्याच बरोबर आमची युवा शक्ती आमी म्हणून युवा शक्ती कडेन मोठ्या संख्येन आमी कनेक्ट जाल्ले आसात आणि युवा शक्ती आमचे कडेन मोठ्या संख्येन कनेक्ट आसा. आमी हे सगळे जर कंपायल केले जाल्यार येणाऱ्या काळात येणाऱ्या दिसांनी तुम्ही आमकां पळयतले आमी प्रत्येक वेळोवेळी जे जे विषय परत एकदा सांगता मांद्रे मतदारसंघाक आसात किंवा तालुक्याक आसात जे जे विषय भेडसावणारे आसात, मागीर एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात आसात किंवा ह्यो ज्यो अर्दवट कामां जी दवरल्यात त्या अर्दवट कामां संदर्भात खंयच्याय विशयाचेर आमी अग्रेसर आसतले. आणि जे पार्टी प्रेसिडेंट बा विजय सरदेसाईन सांगला, म्हाका अजूनही त्यांचो तूं याद करून दिला की तेंच्यांनी इतलें म्हटलां की एग्रेसिव्ह आसपाक जाय. ताणें म्हटलं हे सगळ्यो तूं क्रीडा सांस्कृतिक सगळ्या क्षेत्रांत काम करतना सुद्धा तूं सॉफ्ट आसपाक जायना, तूं थोडोसो एग्रेसिव्ह आसपाक जाय. ते परत एकदा सांगता की ते पूर्ण तकलेन रजिस्टर्ड आसा आणि आमी आयच्या दिसा पासून त्या कार्याक आमी सुरू करता.
बांधवांचे आणि बहिणीचे स्वागत. गोवा फॉरवर्ड पार्टी मांद्रेम ब्लॉक कमिटी ही अशा प्रकारे आसा. जनरल सेक्रेटरी नंदकुमार नांजी, वायस प्रेसिडेंट सिद्धेश नायक, वायस प्रेसिडेंट परेश तळकर, वायस प्रेसिडेंट सर्वेश वांगणकर, वायस प्रेसिडेंट हनुमंत बांदेकर, वायस प्रेसिडेंट शिल्पा मामत. ट्रेजरर जावन आसा अनिकेत केरकर, जॉइंट ट्रेजरर शेखर पार्सेकर, सेक्रेटरी रुपेश माजी, जॉइंट सेक्रेटरी सचिन शेडगावकर, जॉइंट सेक्रेटरी मॉविन नरोना, जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण कलंगुटकर. ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी जावन आसा गोवर्धन दामाजी, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी अरुण पार्सेकर आणि ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी यशवंत नार्वेकर. एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स फ्रान्सिस फर्नांडीस, महादेव गावडे, रायन डिसोजा, दिनेश नार्वेकर, सेड्रिक रॉड्रिगीज, शशिकांत हडफळकर, योगेश दाभोलकर, विना शेडगावकर, एना मारिया डिसोजा, दीप सावंत, महेश कामी, जयदेव बगळी, प्रशांत पार्सेकर, रवी पोळजी, शांताराम गवंडी, जगदीश लाट, संतोष गवंडी, दशरथ बिसाजी, मनोज हरमलकर, समीर नाईक, एलेक्स डिसोजा, रामा बायक, संदीप कांबळी, जोसेफ डिसोजा, श्रीकांत वाडजी, आकर दाभाळे, केवन डिसोजा आणि निलेश कलंगुटकर.